Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. वांगिणे हांगासर रंगनाथन गांवकर यांच्या घराकडे काल रातचे 9 सुमार त्यांच्या वयल्या माळ्याचेर उजो लागलो आनी ते उजो लागतकीच पूर्ण तुम्ही पळयता जाल्यार पुराय जे हांगासर जे तेंचे जे घराचे वयर जे सामान तेंच्यांनी दवरलें तें फूल जळोन गेलो. ते काल 9 सुमाराचो अचानक उजो पेटलो म्हणटो तो भयणीक आवाज येवंक लागलो. नळे वयर हांगासर आमचे मदें लाकडी माजर आसले, सो नळे ते ठप ठप करून आवाज तापोवन फुटोंक लागले. तो आवाज येता भायर येवन पळय जाल्यार उजो पेट्टा आमी धांवून येयले. मागीर आमी सायडीक वता देवळा कडेन तेणी आमकां फोन मारलो. आपयले मागीर सायडीकले शेजारी बी लोक सगळे येयले आनी आमी ट्राय केलो उजो पालोवपाक. मग उजो इतलो भयंकर आसलो पालोवना जालो. मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो भुरग्यांनी कोणी फायर ब्रिगेड येयली. तेच्या उपरांत 1-2 टँकर हाडले तरी उजो आटपात ना जालो. मागीर लायटीकले आमचे बायो आहा लोकांचे न्हू, तेंच्यांनी वॉटर पंप हाडून ते करून आमी ट्राय केली. मागीर लास्टाक एक 11:30-12 म्हणसर उजो पालवलो. तशेंच आमच्या हांगासर घराचें काम चालू आसलें. सगळें सामान आमी हाडून हांगा वयर शिफ्ट केल्ले म्हणटकूच सगळें कॅश आसली 1-2 लाख सुमार आनी गोल्ड आसले 20 लाखाचे सुमार. 20 म्हणजे ऑलमोस्ट एक 30 लाख सुमार हे जाल्ले लॉस जाल्ले म्हाका. थंय वचून पयल्यार फर्स्ट फ्लोराचेर तेजो रूम आसलो पळय, त्या रुमाक उजो लागलेलो आनी तो उजो व्हडल्या असल्या कारणान आमकां दुसरी गाडी आपोवची पडली. सो दोनूय गाडये यूज करून आमी तो उजो कंप्लीट पालयलो. भितर एक आर्मार आसलें आनी त्या आर्मारीन गोल्ड आसलें तेजे गोल्ड थोडे सेव केले आनी थोडी कॅश तेजी लासली ती आमकां कितली सांगूंक शकना आमी, पूण लासली. आनी रूम सगळो जळून काबार जाला. जवळ जवळ 2 वरां आमकां लागली. 11:30 म्हटल्यार आमी कंप्लीट केलें. ह्याच बरोबर त्यांच्या संदर्भात त्यांच्यानी जे ओनर आहात रंगनाथ हेंच्यांनी सांगला की ह्या बद्दल स्थानिक आमदार आणि हांच्यांनी ह्या बद्दल पाहणी करून गेल्ले आहा, त्यांनी आश्वासनं दिल्ल्या. स्टुडंटांनी सुद्धा काम